बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका झाली। या बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बैठकीत जाल्ल्या निर्णयांची माहिती दिली। हातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो तो म्हळ्यार वेलनेस फॉरएव्हर ह्या फार्मसी कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक एक्स फॅक्टो तत्वाचेर दिल्ली मान्यताय। अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांतले धंदे भायल्यांच्या हातात वतात ही खूब गंभीर बाब म्हूण स्वता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधान केल्ले। हे विधान करून 24 वरांय पुराय जाल्ली ना आनी दुसरे वाटेन सरकार वेलनेसा सारकेल्या कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक मान्यताय दिता आनी ती बीन एक्स फॅक्टो। प्रायमरी मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता डे बाय डे प्रत्येक गोंयचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला। कंपाउंड आनी कितें करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा ते धंद्यानी विचारप हे हो इनिशिएटीव फुडें घेवपाचो। आपल्याक ताका स्पीड आहा ताका फुडें कोणी काडपाचो आमी काडपाचो। एक वेलनेस फॉरएव्हर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन जीएमसी हाजे पळय 14 crores बिल आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचे ताका एक्सपोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिल्लें आसा। वेलनेस कंपनीचे गोंयांतले एकूण कारभाराचेर कितलेशेच फावट गंभीर आरोप जाला। तांणी आता जीएमसीत धरून गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी आपल्यो शाखा उगडल्यात। हे असले बिग प्लेयरांक लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या म्हूण गोंयच्या फार्मासिस्टांचो सदचो बोवाळ। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।